Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. आज कुजिरा हितून टीचर पॉझिटिव्ह सापडली. पिरोळान 3 टीचरीज आणि हेडमास्टरान ते निग्लिजन्स केले की पॉझिटिव्ह पेशंट घरान आसतना टीचरीक स्कुलान आपयले आणि त्यो मागीर व्हायरस घेवन खरें म्हटल्यार कोणाच्याच घरान पॉझिटिव्ह पेशंट आसतना बाकीच्यांनी जर भायर सरचेच न्ही. म्हाजें म्हणणें पब्लिकान जर इनवॉल्व जावचेच न्ही. दे वॉन्ट टू टेक द प्रिकॉशन. तो आयसोलेशन आसलो जाल्यार बाकीच्यांनी प्रिकॉशन्स घेवपाक जाय. घरान आयसोलेशन आसलेल्यांनी स्कुलाक डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशना कडल्यान डायरेक्टली इन्स्ट्रक्शन आहा खंयच्या टिचराक तेंच्या घरात पॉझिटिव्ह पेशंट आसतना आफोवचो न्ही. आनी ताका लागून आत्तां फक्त 10वी आनी 12वीचो निर्णय, 9वी आनी 11वीचो निर्णय जो आसा हो अजून घेवंक ना. तेच्या खातीर होल्ड दवरला. 10वी आनी 12वीचो निर्णय फक्त बोर्ड एग्जाम आसल्या कारणान तो निर्णय घेतलेलो, कारण ते थोडीशी बोर्ड प्रिपेरेशन जावपाक जाय म्हणून. बट त्या स्कुलाक इन्स्ट्रक्शन दिला की तेंच्यांनी टायमिंग जे आसा हें होल्ड करचें. 10वी-12वीच्या वर्गांनी भुरग्यांची हजेरी 60 ते 70% वयर पावल्या उपरांत शिक्षण खात्यान 9वी-11वीचे वर्ग सुरू करपाची तयारी केल्या. तारीख निश्चित ना तरी नातला उपरांत सुरू जावं येता. सध्या 10वेच्या क्लासींनी 70 जाल्यार 12वेक 60% वयर हजेरी दिसता. दुसरे वटेन शाळा कॉलेजींनी केशी वाडत आसा. काल उसगांवां मेळ्ळी, आज कुजिरा आनी दक्षिण गोंयान मेळ्ळ्या म्हणून रिपोर्ट आयला. सरकार झेडपी वेंचणुकेक लागून केशी लिपयता म्हूण गोवा यूथ फॉरवर्डाक दुबाव. कुजिरा कॉम्प्लेक्स जे एड्युकेशन इन्स्टिट्यूटाचे एक हॉटस्पॉट जाल्लें आसा, थंय केसी मेळिल्ल्यो आसा. कालची एक न्यूज आसा म्हणजे उसगांव पॉझिटिव्ह टिचरी मेळ्ळा. आनी आज आनीक आमच्या माध्यमांतल्यान आमी प्रेसाक एक ब्रेकिंग न्यूज दिता की आज गव्हर्मेंट कॉलेज केपें थंय पॉझिटिव्ह केसी मेळिल्ल्यो आसा. थंय सॅनिटायझेशन स्टार्ट जाल्लें आसा. गव्हर्मेंट झेडपी इलेक्शनाच्या नांवान केसी लिपयतात. आमी ते कंट्रोलर एक्झामिनेशन जी आहा तिका क्लियर सांगिल्लें आसा की गोवा फॉरवर्ड पक्षाचो विरोध ना. लेट मी मेक इट व्हेरी क्लियर इन कंडक्टिंग एक्झामिनेशन. पूण मोड जो आसा क्लासी वर्सभर तुमी आतां 8-9 इतले म्हयने ऑनलायन चलयल्या क्लासी एग्जाम, आनी तुमी फाटले एक्झामूय तुमी ऑनलायन घेतिल्ल्यो आसा. अशा वेळाचेर ऑफलायन कित्याक?